हाँ ये ले ले श्याम। हाँ अरे श्याम कौन पे? छोटे छोटे श्याम कौन पे? ओके यस तुमकां सगळ्यांक येवकार आयज ही जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा तेचे कारण म्हटल्यार एक पंचायत जी एक सेल्फ गव्हर्नन्स बॉडी म्हणून आमी पळयता ज्या पंचायतीचेर आख्खो गांव जो आसा तो गांव डिपेंड आसता तेजे डेव्हलपमेंटाक लागून ते गांवच्या विकासाक लागून ते गांवच्या उदरगतीक लागून पूण जेन्ना तीच पंचायत घोटाळे करता तीच पंचायत कायदो फॉलो करिना तीच पंचायत जेन्ना लोकांक पिशान काडटा तेन्ना तेजो इफेक्ट डायरेक्ट गांवच्या प्रत्येक मतदाराचेर गांवच्या प्रत्येक मनशाचेर जाता. आयज आमच्या वांगडा आसा विश्वेश नायक, अजय कोलकर आनी अनीश नायक. अशीच एक पंचायत म्हटल्यार लाटांबागचे पंचायत बिचोली कॉन्स्टिट्युएन्सीची. ही जी पंचायत आसा तेतून भरपूरशे गांव येता आनी बरी व्हडली पंचायत. ह्या पंचायतीन कशे घोटाळे चलता, ह्या पंचायतीन कशे कायदे वांगडा खेळटात, कशी फॉर्जरी करतात, कशे लोकांक पिशान काडटा हे आयज आमी तुमच्या फुड्यान दवरतले. आमचो बिचोलीचो कोऑर्डिनेटर अनीश नायक हो कंटिन्युअस आतां म्हाका दिसता एक 2 वर्सां तरी जाली कंटिन्युअस तो पंचायतीन वावरत आसा. पंचायतीन आरटीआय फायल करीत आसा. इलिगल कितें जाता तेच्या अगेन्स्ट तो आवाज काडटा. आमची जी टीम आसा तांकां घेवन तो आरटीआय फायल करता. ग्रामसभेक तो रेझोल्युशन्स पास करून घेता आनी अशेंच तेंचें जें काम चालू आसलें तें काम चालू आसतना तांकां थोडे डिस्क्रिपन्सीज मेळ्ळे, थोडे इलिगलिटीज तांकां मेळ्ळे. ते इलिगलिटीज जे आसा ते इलिगलिटीज तुमच्या फुड्यान दवरपाक आयज आमी येयल्या. आयज सगळ्या लोकांक आमी दाखयतले, गोंयांक दाखयतले की कशे हे जे पंचायत बॉडी आसा कसो सरपंच आनी कसो सेक्रेटरी हे दोगूय वांगडा मेळोन कशे लोकांक पिशान काडटा आनी कशे आपल्या पावराचो जो आसा तो मिसयूज करता. आमी पयला कितली वर्सां जाली ग्रामपंचायतीन हे सेक्रेटरी आनी सरपंच हेंची जी जोडी आहा ती कशी मेळोन काम करता आनी कशा गांवाचें डिस्ट्रक्शन करता, गांवाची वाड लायता आनी गांवची जी उदरगत आहा ती बंद करून दवरता. हांव मागता अनीश नायका कडेन की तेणे हो जो फूल जो एपिसोड आसा नाजाल्यार फूल जी तेंच्यांनी आरटीआय काडून जे इन्फॉर्मेशन काडला आनी हो जो फूल घोटाळो आसा इलिगलिटी आहा ते तेणी प्रेसा फुड्यान दवरचें. नमस्कार सगळ्यांक. हे जेन्ना आमच्या लक्षांत जेन्ना येयलें लाटांबोरसे पंचायतीन इतके इलिगलिटीज चलता, इतके फटींगपणां चलता म्हणून सो हे आमी 3 क्वेश्चनान हांवें डिवायड केला. सो सगळ्यात पयली म्हणजे मे म्हयन्यान जेन्ना आमची ग्रामसभा डिक्लेअर जाली 29 मे 2022 लाटांबोरसे पंचायतीची ऑर्डिनरी ग्रामसभा जेन्ना डिक्लेअर जाली आनी एज पर रुल्स ते भितर जे आमकां एज अ ग्रामस्थ म्हणून आमकां जे प्रपोजल्स घालपाक मेळटा ताका 3-4 दीस पयलीं घालचे पडटा. सो अकॉर्डिंगली 26 मे 2022 ऑलमोस्ट 3 दीस पयलीं आमी खुबशे प्रपोजल्स घातले जे डिस्कशनाक घेवपाक जाय आनी आमकां ते रेजोल्युशन्स पास करून घेवपाक जाय आसले ग्रामसभेक. सो भितर एक प्रपोजल आमचो एक पॉयंट जो आसलो तो म्हणजे नो एनओसीज कंस्ट्रक्शन लायसन्स शुड बी इश्यूड टू एनी मायग्रंट फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज. म्हणजे खंयच्याय जो परप्रांतीय आसा ताका आमच्या पंचायतीन कसलोच बिझनेस लायसन्स वा कंस्ट्रक्शन लायसन्स दिवपाचो ना अशी आमी एक प्रपोजल घातलो. अकॉर्डिंगली जी ग्रामसभा जाली 29 तारखेक भितर तो डिस्कशनाक येयलो. डिस्कशनाक येयल्या उपरांत तेजे डिस्कशन जालें, आर्ग्युमेंट जाले आनी फायनली तेंचे पंचायतीन तो मान्य करून घेतलो आनी आमकां सांगलें की हे जे तुमचे रेजोल्युशन आहा आमी मान्य करता म्हणून. आनी अकॉर्डिंगली तेणी ते सेक्रेटरी मिनिट्सान बरयले अशें आमकां दिसलें. कित्याक तूं कितें बरयता तें आमकां काही दिसना, तो ऑपोजीट सायडीन आसता, तेणी बरयले ते जालें. तेचे उपरांत आमी 10 तारखेक ऑलमोस्ट एक कितें हरशी एज पर रूल 7 दिसां भितर तेंच्यांनी मिनिट्स सगळे ते रेडी करपाक जाय
म्हणजे पब्लीक डोमेनार वचपाक जाय ते पूण तेंचे कितें कारणां खातीर तेजो स्टाफ शॉर्टेज आनी कितें रिजन सांगलें म्हणून आमी ऑलमोस्ट तांकां 10-11 दीस दिले 10 तारखेक जुनाचे आमी एप्लिकेशन घातलें आनी आमचो जो रायट आसा आनी आमी तांकां सांगलें की ते मिनिट्स आसा जे ग्रामसभेचे ते आमकां दिवपाचे म्हणून आनी जेन्ना ते मिनिट्स जेन्ना आमी आमच्या हातीन जेन्ना पडले तेन्ना एक शॉकिंग गजाल आमच्या लक्षात येयली ती म्हणजे जो पॉयंट जो आमी तुका सांगलो आमी जो प्रपोजल घातलो एक नो एनओसी कंस्ट्रक्शन लायसन्स शुड बी गिवन टू एनी मायग्रेंट फॉर बिझनेस पर्पज म्हणून ऑर कंस्ट्रक्शन पर्पज तो तेन्ना सेक्रेटरीन जो भितर बरयलो मिनिट्स भितर तो सांगता तेणी क्लियर कट बरयला मुस्लिम समाज व्यक्तीच्या घर समाजाच्या व्यक्तींना घर बांधकाम करण्यास अर्ज ग्रामपंचायतीकडून सादर केल्यास या ग्रामपंचायतीन ते देऊ नये असा ठराव घेण्यात आला आहे आम्ही हेतून खंयचे रिलीजन वा खंयचे कास्ट मेन्शन करून नसले आम्ही क्लियर कट मायग्रेंट म्हणटाले भितर पूण ह्या मिनिट्सान तेणी मुस्लिम बांधलो म्हणून म्हणले मुस्लिम सो खंय ना खंय कित्याक खातीर तेंच्यांनी केलें कितें तेंचें इंटेन्शन आसलें आमकां खबर ना आमी जेन्ना मिनिट्स हे वाचले तेन्ना नेक्स्ट डे आमचो भुरगो हे मिनिट्स घेवन सेक्रेटरी कडेन गेलो क्वेश्चन करपाक आमी हो जो प्रपोजल आसलो तोय घेवन गेलो आनी हे मिनिट्सूय घेवन गेलो तेका विचारलें आनी इवन आमी ते रिकॉर्ड केले आमची जी जीपी न्यूज आसा तिचेर फूल लायव्ह ते रिकॉर्डिंग आसा आमच्या कडेन सो आमी ताका विचारलें आमी जो पॉयंट घातलो आनी आमचे डिस्कस जाल्ले ग्रामसभे सभेच्या फुड्यान आनी तुवें हे मिनिट्सान कितें बरयलें आमी ताका क्वेश्चन केलो त्या टायमार तो ओगीच रावलो ताणें आन्सर घातलेलें तो म्हणपाक लागलो आपल्याक मातसो टायम दी आनी तेचे उपरांत तेणी आमच्या फुड्यान त्या भुरग्याच्या फुड्यान जी तेची जे मिनिट्स आसलेले जे तेचे ऑफिशियल मिनिट्स आसलेले तेचेर तेणी आमच्या फुड्यान व्हायटींग लायलें व्हायटींग लावन ही ओरिजिनल कॉपी जी आमी मिनिट्स मागले तेन्ना मेळिल्ली ही तेची सेकंड कॉपी तो स्टॅम्प मारून तेणी दिला आपलो सेक्रेटरी स्टॅम्प मारून आनी व्हायटींग लावन तेणी आउटसाइड गोवन ते मुस्लिम बांदव ते उडयले नाव आनी आउटसाइड गोवन घातले स्टॅम्प मारलो आमचो सो ही हांगा ते मेन म्हणजे हांगा तेची व्हडली हेची जी फ्रॉड जाता एक व्हायलेशन जाता पंचायत राज एक्टाचो जर ग्रामसभेक जर तेची कितें मिस्टेक अशें मानया की तेणी मिस्टेकीन बरयलें कशें जर मिस्टेकीन जर बरयलें जाल्यार ती नेक्स्ट ग्रामसभा थंय तेणी हो इशू हाडपाक जाय आसलें थंय करेक्शन करपाक जाय आसलें असल्यानी आमकां डावट मारता की हे जर तो करेक्शन करपाक शकता व्हायटींग लावन अशें तो आनी कितें आमी जे कितें रेजोल्युशन्स घेता जे ठराव घेता तेजेर आनी तो व्हायटींग लावन कितें करपाक शकता हे आमी आतां नोट केलें आनी विचारलें म्हणून आमकां लक्षात येयलें आमच्या सो हो एक जालो मॅटर सो तेचे उपरांत कर म्हणून आमकां फक्त इतकें कळपाक जाय आसलें की हे जे व्हायटींग जे लायला ताणें आपल्या कॉपी ऑफिस कॉपीचेरूच लायला काय व्हिडिओ दिला तेचेर कितें आसा तें आमकां कळपाक जाय आसलें जे मुस्लीम बांदव म्हणून आसा काय मायनर्स म्हणून आसा तें आमकां कळपाक जाय म्हणून आमी आरटीआय घातली हो जेन्ना आरटीआय घातली ऑलमोस्ट 4 म्हयन्या उपरांत 7 दिसांनी पावपाक जाय तेन्ना आमच्या आरटीआयचेर जो भितरचो व्हिडिओ आसा तेणी पंचायतीक एक मेमोरेंडम काडलो आनी ह्या मेमोरेंडमांत तो क्लियर कट सांगता की जी आरटीआय जी मिनिट्स तेका पावपाक जाय 7 दिसांनी तेका पावूंक ना म्हणून आनी इमिजिएटली तेका तेंचे डायरेक्ट केले व्हिडिओन पंचायतीक तुमी तेका जो आरटीआय एप्लिकंट आसा तेका ती फर्निश करची म्हणून सो हेच्या वयल्यान कितें कळटा की जितकी पंचायत जबाबदार आसा तितलो भितरचो व्हिडिओ जबाबदार आसा भितरचो व्हिडिओ 3 म्हयने कितें करतालो जेन्ना आमी आरटीआय घालून मागले तेन्ना तेका कळटा की तेचे कडेन ते मिनिट्स पावूंक ना म्हणून जे 7 दिसांक पावपाक जाय जर पावूंक ना जाल्यार व्हिडिओन तेन्ना तेका मेमोरेंडम काडपाक जाय आसलो आमच्या लेटराक तेणी वाट पळोवपाची नासलेली तो 3 म्हयन्या उपरांत जेन्ना तेका कळटा की आपल्याकडे पावूंक ना तेन्ना हो तेका मेमोरेंडम काडटना सांगता की अशें चल्ला सो तूं तेका बेगीनच्या बेगीन ते एप्लिकंटाक ती आरटीआय फर्निश कर म्हणून सो हो आनी एक फ्रॉड जो हे आनी व्हडले सारके मेजर व्हायलेशन पंचायत राज एक्टाचे सो जे तेंच्यांनी केला हे एक तर व्हायटींग लायला ते आनी सेकंड तेंच्यांनी ते कायद्या प्रमाणे जे मिनिट्स पावपाक जाय ते तेंच्यांनी पावूंक ना सो हो जालो एक विशय सो आतां तुमकां सेकंड विशया कडेन येता सेकंड म्हणजे जेन्ना आतां लास्ट ऑक्टोबराची जी आमची फोर्टनायट मिटींग जाता आमचे भुरगे एवरी फोर्टनायट मिटींगेक एक्टिव्ह आसता आनी ते पार्टिसिपेट करता जो आमचो रूल 10 प्रमाणे जो पंचायत राज प्रमाणे जो आमकां रायट आसा त्या प्रमाणे आमी एवरी फोर्टनायट मिटींग आमची कोण ना कोण भुरगे जे अवेलेबल आसा ते अपियर जाता तेका आनी आमकां उलोवंक रायट नासता पण आमकां थंय ऑब्जर्व करपाक रायट आसता सो तेच्या प्रमाणे जेन्ना 17 तारखेक ऑक्टोबराच्या एक फोर्टनायट मिटींग डिक्लेअर जाली अकॉर्डिंगली 10 तारखेक ऑक्टोबराच्या आमच्या एक 3 भुरग्यांनी एज पर रूल 10 आपले एप्लिकेशन घातलें आनी परमिशन मागलें की आमकां ह्या फोर्टनायट मिटींग जी जावपाची आसा तेका परमिशन दिवचें म्हणून आनी परमिशन घातलें एप्लाय केलें परमिशनाक आनी तेच्या उपरांत 13 तारखेक म्हणजे 3 दिसांनी एप्लिकेशन घालून 3 दिसांनी आमकां पंचायती कडल्यान एक लेटर येता आनी ह्या लेटरान पंचायत ते आमकां पंचायत अशें सांगता की
with reference to your application dated so and so, this is to inform you that the panchayat body has unanimously decided to hold a fortnightly panchayat meeting to be held on 17 and 2022 in camera only म्हणून, only in the presence of elected member of the panchayat excluding the members of public. Hence your request to sit or participate in the above meeting cannot be considered. So या पासून आमका इतकेच कळटा की आमका तेची परमिशन दिवंक ना, जे कायद्यान आसा आणि पण तेनी क्लियर सांगला की इन कॅमेरा ही जातली मीटिंग म्हणून, म्हणजे रिकॉर्ड जातली म्हणून ती. सो आमचो टाइम आमका दिसले की आमचो इतून टाइम वेस्ट जावचो ना, आम्ही डायरेक्ट जेन्ना मीटिंग कंडक्ट जातली त्याच्यावर आम्ही ऍप्लिकेशन जातले आणि ती व्हिडिओची फुटेज मागतले व्हिडिओज मागतले म्हणून. सो आम्ही उभे रावले. सो 17 तारखेक जेन्ना ही मीटिंग जी फोर्टनाइट मीटिंग जाली ज्या मीटिंगेक आमका तेणी बसोंक दिवंक ना, त्याच्या उपरांत इवनिंग सेम डे 17 तारखेक इवनिंग आम्ही 2 लेटर आनी इन्व्हाइट केली पंचायतीन, नाटकमोर्से पंचायतीन. फर्स्ट लेटर जे आसलेले तेतून आम्ही मागले हे जे तुम्ही युनियनिमसली जे डिसिजन घेतला म्हणून सांगला आमका बसोन पार्टिसिपेट करपाचे न्हू म्हणून, ते काय तुम्ही वर्बली घेवपाक शकना, त्याच्या खातीर तुमकां एक सेपरेट मीटिंग कॉल आउट करची पडटा. सो ही मीटिंग केन्ना कॉल आउट जाली हेची आम्ही डिटेल्स मागले, जी नोटीस आसा ती आमकां दिवची तुम्ही म्हणून, आणि त्या मीटिंगेचे मिनिट्स आमकां दिवचे म्हणून. कित्याक तुम्ही ऑलरेडी आमकां इन रिटर्न दिला न्ही की ऑलरेडी तुम्ही डिसिजन घेतला, युनियनिमस डिसिजन घेतला म्हणून. सो ह्या लेटराचेर आमकां पंचायतीन जो हे केलो रिप्लाय भितर पंचायत आमकां सांगता की द पंचायत मीटिंग इज नॉट कॉल्ड. आता हांगा तेणी आमकां सांगला की ऑलरेडी आमी ती डिसिजन घेतला म्हणून 13 तारखेक लेटर हांगा सांगता आमकां रिप्लाय आमकां येता द पंचायत मीटिंग इज नॉट कॉल्ड एज इट इज ओरली डिसाइडेड अमंग 7 मेंबर्स ऑफ द पंचायत. त्याचा ओरली डिसाइडेड म्हणजे मिनिंग कितें, म्हणजे कशें तुम्ही कॉन्फरन्सार वाटेर खंय मेळोन अशें डिसिजन घेतले. पंचायतीची एवरी मीटिंग तुम्ही कॉल आउट करपाक जाय की पब्लिक आसपाक जाय, लोकांक कळपाक जाय. सो हेंच्यांनी एक्चुअली सांगपाचें म्हटल्यार ही मीटिंग केन्ना जावूच ना, आमकां फक्त आमच्या रायटा कडल्यान डिप्रायव करपाक, आमकां पयस दवरपाक, आमकां जी मीटिंगेन डिस्कशन केलें जाता तें कळोंक जायना म्हणून तेंच्यांनी हे फटींगपणा केली आणि हे लेटर काडले. आणि जेन्ना आमी एप्लिकेशन घातले तेन्ना आन्सर ना तेन्ना तेंच्यांनी हे फेक लेटर काडले, सांगले आमी ओरली घेतले म्हणून डिसिजन. ते इटसेल्फ एक व्हडलें वायलेशन जाता. आणि सेकंडली आम्ही आणि लेटर जे घातले 17 तारखेक भितर आम्ही मागली की जी फोर्टनाइट मीटिंग जी कंडक्ट झाली त्याची आमकां मिनिट्स प्रोड्यूस कर आणि व्हिडिओ फुटेज दी म्हणून. कित्याक तुम्ही लेटरान सांगला की तुमकां बसून रायट ना, पूण आमी ती रिकॉर्ड करतले इन कॅमेरा म्हणून. सो ती आमी घातली एप्लिकेशन घातले. सो ती जेन्ना आमी हे घातले एप्लिकेशन तेन्ना आमकां तेंच्यांनी हे दिलो रिप्लाय विथ रेफरन्स टू युअर अबव साइटेड सब्जेक्ट आय एम हियर टू इन्फॉर्म यू दॅट विथ रेफरन्स टू युअर लेटर आय एम फर्निशिंग द मिनिट्स ऑफ द फोर्टनाइट मीटिंग हेल्ड ऑन 17. तो मिनिट्स म्हाका तेणी दिले. Further to state that camera footage is not recorded in the said meeting. आता तुम्हीच सांगता तुम्ही हे मीटिंग आमकां तुम्ही का बसोवंक दिना, आम्ही रिकॉर्ड करतले म्हणून, आणि तुम्ही 4 दिसांनी एक लेटर काडटले आमकां सांगता की व्हिडिओ फुटेज अवेलेबल ना, आमी व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करूंक ना म्हणून. सो कितकी म्हणून हे नाटकमोर्से पंचायत कसली म्हणून फटींगपणा करता आणि कित्या खातीर कितें लिपोवपाक सोदता, अशें कितें म्हणून त्या फोर्टनाइट मीटिंगेन कितें म्हणून डिस्कशन जाता. जेवण आमची नॉलेज आमकां जो कायद्याची समज आसा त्या प्रमाणे गांवाच्या भितर उदरगत कितें जावपाक जाय, कोणाक परमिशन दिवपाक जाय, कोणाक एनओसी दिवपाक जाय, आनी कितें डेव्हलपमेंट कितें जावपाचें आहा तेच्या बद्दल डिस्कशन जाता. हेंचे घरा कडेन काय डिस्कशन जायना. सो आमकां हेंच्यांनी खंयच्या बेसिसार भायर दवरले आणि ही फटींग जी हे काडला हेंच्यांनी फ्रॉडपणा जी केला ही खंयच्या बेसिसार केला. आणि सेकंडली हो जो डिस्कशन जालें आमकां बसोवपाचें काय ना, ते आमच्या एप्लिकंटांक बसोवपाचें काय ना, ते हो फर्स्ट टाइम त्या ज्या 17 तारखेच्या मीटिंगेक आमी एप्लाय केल्ले त्या मीटिंगेक फर्स्ट टाइम हो टॉपिक तेंच्यांनी काडलो. मिनिट्स आमचे कडेन आसा बरयल्ले, हेतून तेणी क्लियर कट बरयला हे फर्स्ट टाइम डिस्कशनाक येता म्हणून. म्हणजे हेन्स फोर्थ जर कोणी एप्लिकेशन घातले फोर्टनाइट मीटिंगेक तांकां बसोवन दिवपाचें काय ना. तेंच्यांनी क्लियर कट आमी एक्झाम्पल मेन्शन करून बरयला की हेच्या फुडें जर एप्लिकेशना कोणाची येयली फोर्टनाइट मीटिंगेक जर 5 हे एक्झाम्पल दिवन बरयला जर 5 जर एप्लिकेशना फॉर एक्झाम्पल येयली जाल्यार एनी 2 विल बी कन्सिडर्ड म्हणून. सो हे जे आतां जे सांगता आम्ही 2 जाणांक बसयले ते 5 येयले 2 जाणांक बसयले खंयच्या बेसिसार तुमी 3 जाणां भायर मारतले हे म्हाका कळना. आता फोर्टनाइट मीटिंग म्हणजे सगळ्या खातीर ओपन आसपाक जाय ती, आणि ओपन जाल्यार तुमी रिकॉर्ड करपाक जाय. तुम्ही रिकॉर्डिंग करिना आणि पयले हे आणि वायलेशन रूल 10 चे पंचायत राज एक्टाचे तुम्ही खंयच्या बेसिसार तुमकां कायदो चेंज करपाचो कायदो मोडपाचो रायट कोणी दिला ह्या पंचायतीक कोणी हे आता कायद्याच्या वयर समजता आपणाक आमकां खबर ना. एक्चुअली क्लियर कट सांगला की 5 एप्लिकेशन केल्यार 2 जाणांक दितले म्हणून. हे इटसेल्फ आणि वायलेशन. सो इतकी हे फ्रॉडपणा पंचायतीन चल्ली आसा. आता कितें हेजी पोवपाक सोदता, कितें करप्शन करपाक सोदता आमकां खबर ना. तशेंच आणि व्हडले वायलेशन म्हणजे जो थर्ड टॉपिक आसा तो म्हणजे
ही जेन्ना तेंची फ्रॉड केले सगळे आणि आमी जेन्ना एप्लिकेशन घातली तेंका आणि ती 410 मिटिंगेचे मिनिट्स मागले आणि त्या मिटिंगेचे जे युनॅनिमस डिसिजन घेतला म्हणून सांगले की दोन्ही जेन्ना आमी तेचे रिप्लाय मागलो तेन्ना आमच्या अशें लक्षात येयलें की आमकां जी दोन्ही लेटरां काढली तेंच्यांनी हेचेर जो स्टॅम्प आसा रबर स्टॅम्प जो सील आसा हो आसा सेक्रेटरीचो पंचायत सेक्रेटरी पूण जी सिग्नेचर आसा ह्या दोन्ही लेटरां सिग्नेचर जी आसा ही सरपंच सिग्नेचर आसा म्हणजे हेतून इतकेच कळटा की हो सरपंच आपणाक सेक्रेटरीकडून पॉवरफुल समजता जावं आपल्या तो पंचायत आपल्या अंडर समजता का आपल्या आपण कोण तो सुपिरियर समजता खबर ना तो आयज सेक्रेटरीची सुद्धा पॉवर आयज हायजॅक करपाक सोदता जर ऑलरेडी केल्ली आसा तेणी की सरपंचाची सायन आनी स्टॅम्प सेक्रेटरीचो म्हणजे कितें म्हणून एका कितें म्हणपाचें आनी हेचेर कशें कितें आमकां काय हेचेर आतां म्हाज्या एक शब्द नायता हेका कितें म्हणून हेका सांगपाचें तें सो आमी जे लिगली जे हेचेर कितें कंप्लेंट करपाक जाय जे आमचे लिगल टीम ऑलरेडी हेचेर काम चालू आसा आमी कंप्लेंट करतले सो ऑथॉरिटी कडेन मागता हेचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय हे व्हडले फ्रॉड आसा हे मिसयूज ऑफ पॉवर हे तेणी आय सेक्रेटरीचो पॉवर तेणी हायजॅक केला फाल्यां हो आनी कोणो स्टॅम्प मेळटले का व्हिडिओ जो मेळटलो डायरेक्टर पंचायतीचो तो मारलो स्टॅम्प आपण सायन मारलो आनी लोकांक फटयतलो गांवांत तर आमी मातशे एक्टिव्ह आसलेले बाकीचे लेटर आमी जी सायन व्हेरीफाय केली तेन्ना आमकां कळ्ळें की हो सरपंच सेक्रेटरीच्या स्टॅम्पार आपूण मारलो सायन म्हणून सो फाल्यां कोणाकूय कितें लेटर काडटलो आपूण मारतलो सायन सो हेचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय आणि तशेंच आमचे आतां लाटा वर्से पंचायतीन पळयत कितकेशेच इलिगलिटीज चलता आमी एवरी टाइम जे पंचायतीचे दोळ्या फुड्यान चलता ते पंचायती दिसना एक्चुअली ते पंच मेंबराचें काम हे पंचायतीचे फोर्टनायट मिटिंगेन हाडून तेचेर कितें तरी एक्शन घेवपाची पूण पंचायतीक ते कित्याक काडना म्हाका दिसना आमकां खबर ना इतके आसून आमी जेन्ना कितें पॉइंट आउट करता कंप्लेंट्स घालता तेचेर सुद्दां पंचायत कांयच सिरियसनेस दाखयना अशीच एक रिसंटली एक गजाल घडली आमच्या गांवांनी थोडे जे इलिगल कन्स्ट्रक्शन चल्लेले तेचेर एक आमी आमच्या गांवांनी कंप्लेंट घातली एज युजुअल तेंचे जे रुटीन प्रोसेस आसा तेच्या प्रमाणे तेंच्यांनी तेका एक नोटीस काडली स्टॉप ऑर्डर काडली जालें काम काबार स्टॉप ऑर्डर काडले आमी सरपंचाक रिक्वेस्ट केली की तुमी प्लीज एक कॉपी पुलीस डिपार्टमेंटाक माफ करा म्हणून कित्याक एवरी टाइम आमी कडेन वचूंक शकना कित्याक आर्ग्युमेंट जावपाक शकता लॉ एंड ऑर्डर जावपाक शकता सो पुलिसाक एक कॉपी करा म्हणून एका कडेन तेंच्यांनी पुलिसाक एक कॉपी केली आतां लास्ट 4-5 दीस जाले आमी जे फॉलोअप करता सरपंच थंय येता तेंका स्टॉप म्हणटा वयता ते गेले काय परत स्टार्ट म्हणजे आमकां काम धंदे सोडून थंय वयचें पडटा फक्त पळोवपाक कितें इलिगलिटी चलता काय ना ते सरपंच गेलो काय परत काम स्टार्ट रातचे फातोडेर काम आयज थंय चालू आसा काल आमी आमचो जो थंय वॉर्डाचो जो लोकल पंच आसा तिका आमी काय आपयली तिका सांगली कशें चल्लां तुका खबर आसा ती उबी रावली हय आपूण तुमच्या वांगडा येता मागीर आमी सरपंचाक आपयलो आनी त्या टायमार थंय फूल स्विंग काम चालू आसलेलें इलिगल सगळे कन्स्ट्रक्शनाचे इलिगल फूल स्विंग काम चालू आसलेलें सो आमी सरपंचाकूय थंय आपयलो आनी सरपंचाक सांगलें की आतां तुमी कितें करता तुजी आतां 3-4 फावटी तेंच्यांनी ऑर्डर डिसओबे केली तुवें स्टॉप ऑर्डर जी काडला तेतून तेका तेंच्यांनी 7 दिसा टायम दिल्लो पंचायतीन की 7 दिसा भितर हेचेर तुमी तुमचो जर कितें परमिशन्स आसा जावं कितें आसा जाल्यार डॉक्युमेंट्स जाल्यार तुमी पंचायतीक सबमीट करचे ते 7 दीस जावन गेले तरी सुद्दां ते काम फूल स्विंग चालू हेतून इतकें प्रूफ जाता की सरपंचाचो खंय ना खंय तरी इन्वॉल्वमेंट आसा जावं कितें तरी हेतून कितें तरी एका सरपंचाक कितें पावल आसता तशें आमचेर एक डायरेक्ट एलिगेशन आसा जाल्यार सरपंचाची जेन्ना ऑर्डर डिसओबे जाता तेन्ना सरपंचानी एक्शन घेवपाक जाय अंडर सेक्शन 188 ऑफ आयपीसी हेणी एक एफआयआर रजिस्टर करपाक जाय आनी तेचेर कंप्लेंट घालपाक जाय आसली मागीर पुलीस कितें ते फुडें एक्शन घेवपाची हे आमी ताका काल सांगलें कालच्यान तो आमकां सांगता आपूण कंप्लेंट करता म्हणून करता मागीर कालचो दीस सोंपलो आयज ताका सांगलें आयज म्हणपाक लागलो आपूण आयज करता आपूण बिचोर वयता आयज कंप्लेंट करता म्हणपाक लागलो पुलीस स्टेशनार आयजूय करूंक ना दनपार परत ताका कॉल केलो आमी लंचा पयलीं तेन्ना म्हणपाक लागलो आपूण एक मिटिंगेन आसा आफ्टर मिटिंग आपूण कंप्लेंट करता ती मीटिंग जाल्या उपरांत आता लास्ट आमी ताका 3 मेरेन कॉल केलो 3 मेरेन जो सरपंचाचो मोबाईल स्विच ऑफ सो हेचो मिनिंग कितें तूं कितें रिपोर्ट हेचो इतकें प्रूफ जाता की हेतून खंय तरी कितें तरी आमकां तरी एक डावट येता की खंय ना खंय कितें करप्शन कितें तरी जाल्लें आसा म्हणून सरपंच एक्टिव्ह हेचेर एक्शन घेवपाक फाटीं फुडें जाता आनी आमकां दिसना की ऑर्डर डिसओबे जाला सरपंच विलिंगली तांकां सांगता की तूं ऑर्डर आपली डिसओबे कर म्हणून की गांवांक ते चुट्टेचो सोरोप म्हणटा तो दाखोवपाक हे तांकां लेटरां काडटा एक्शन काय जायना हेचेर सो मेन हेतून गजाल सांगपाचें म्हटल्यार ही न्यू पंचायत बॉडी फॉर्म जावन हार्डली अराउंड 2.5 म्हयने जाला 3 म्हयने जावन कंप्लीट जावना 3 म्हयन्या भितर लाटम वर्से पंचायतीचो सरपंच इतकी फ्रॉडुलंट एक्टिविटीज करता सेक्रेटरीचो पॉवर हायजॅक करता इतकी फटिंगपणा करता फक्त 2.5 म्हयन्यान आनी जर ह्या मनशा कडेन आमी जर फुडें आमचो गांव 5 वर्सां तरी सोंपयलो हो गांवाची कितें पाड घातलो आमकां खबर ना हो गांवा खातीर एक धोकादायक मनीस आसा डेंजरस मनीस आसा हो गांव आमचो सोंपयतलो काबार करतलो सो हांव
त्यांच्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाकडे हायर ऑथॉरिटीकडे मागता आम्ही सगळ्यांक कॉपी करते ह्या सरपंचाक जाता इतल्या बेगिना डिस्क्वॉलिफाय करता तसो तो सेक्रेटरी आसा जो बेश्टो कांयच तरी बावळो जावन बसलो आसा पावर आपली फुल तो तेका काढून दिल्ली आसा तेणी आता तेंचे दोगांचे मदीं ते सेटिंग अकाउंट करता हे सेक्रेटरीचेर आनी सरपंचाचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय आनी आमचो जो लाटा मसिलची पंचायत आनी आमचो गांव आसा हो सांबाळून दवरपाक आमकां ह्या डिपार्टमेंटांनी आनी ह्या कन्सर्न ऑथॉरिटीजान आमकां हेल्प करपाक जाय थँक्यू कंप्लेन केल्या व्हिडिओ किंवा डायरेक्टर ऑफ पंचायत कंप्लेन केल्या रिगार्डिंग हेची आम्ही सगळे व्हिडिओ कंटिन्यूअस आम्ही हे घेत आसा फॉलो पण कंप्लेन रिटर्न कंप्लेन दिल्या हय ऑलरेडी दिला पण काय काय रिप्लाय एक्शन ना आता आम्ही त्याला लागून आता आम्ही हे सगळे हे करून एक फाईल करून आम्ही जे इन डिटेल फुल कंप्लीट ऑलरेडी ड्राफ्ट केला फाईल आम्ही इन्व्हॉल्व करतले डायरेक्टर ऑफ पंचायत केला डायरेक्टर पंचायती म्हणजे आम्ही ही कंप्लेंट अजून करूंक ना हे जे इलिगल ऍक्टिव्हिटीज आसा पंचायत एक्शन घेना म्हणून आम्ही ती कॉपी तेका केली ऑलरेडी आम्ही कंप्लेंट केला सगळे कंप्लेंट जे केला पाहिजे केन्ना केल्ली ही त्यांना त्या टायमार जेन्ना ही पंचायती केली एक कॉपी तेका केली सेम कॉपी सेपरेट करूंक ना तेका म्हणजे एड्रेस आम्ही पंचायतीक केलो आणि कॉपी डायरेक्टर ऑफ पंचायत व्हिडिओ सगळ्यांक केली आम्ही कॉपी कितें रिप्लाय येयलो आम्ही रिप्लाय त्यांच्याकडे तरी अजून काय आता फक्त आमच्या डेप्युटी कलेक्टर कडल्यान काल आमच्याकडे भुरगे लेटर येयला की त्यांनी आता मामलेदारा कडल्यान त्याचो 7 दिसा भितर हे मागला कंप्लेंट रिपोर्ट मागला सो तिथे अजून काय जावं पंचायती कडल्यान आमकां काय हेल्प मेळना डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन हांवेन पर्सनली फोन केलो डायरेक्टर ऑफ पंचायत ऑफिस पयली जी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीचो वेबसायट नंबर आहा तो फोन लागला दुसरो नंबर मेळो तेजो कोण आन्सर करिना एक लँडलाईन नंबर म्हाका मेळो तेचेर कोणीतरी कॉल घेतलो त्याच्या स्टाफान तेका हांवेन सगळो मॅटर हो इन डिटेल एक्सप्लेन केलो अशें जाला म्हणून आपल्या मला फाल्यां मेरेन टायम घेवन इवनिंग हांवेन 4 कितें कॉल केलो तेका फाल्यां मेरेन 11 मेरेन टायम दी आपूण एक्शन घेता 11 जाली 2 दीस जाले काय एक्शन ना नेक्स्ट डे फोन केलो फोन घेना परत सो हे जे वेबसायटीर नंबर मेन्शन केला ते तुम्ही आन्सर करिना आम्ही वचपाचें पळय एवरी टायम आम्ही काम म्हणजे सोडून तुमच्या पासून आसपाचें जे आम्ही कितें आम्ही फक्त इलिगलिटीज पॉइंट आउट करता जे एक्चुअली पंचायतीचे काम आणि हे इलिगलिटीज चालला या ती पंचायतीच्या दोळ्या फुड्यान एक 100-200 मीटर आसा पंचायतीच्या कसले इलिगल काम ते आता ते थंय एक इलिगल कन्स्ट्रक्शन चलता आणि खूप कितें चलता हे मेन म्हणजे आता सपोर्ट करता म्हणून हेतूच कळटा की जेन्ना आमी हे मिनिट्स घेता मागले मिनिट्स घेता आमी जेन्ना रेजोल्यूशन घेता मायग्रेट्साक दिवपाचें ना म्हणून तुमी हांगा मुस्लीम म्हणून बरयता सो हेतूच प्रूफ जाता की हेंचे कितें तरी आनी कितें इंटेन्शन आसा अशें सरपंचाचें नांव पद्माकर मरे आणि सेक्रेटरी संजय परब तुम्ही जेन्ना ते लेटर तुमकां दिले म्हणटा न्हू परमिशना खातीर इन कॅमेरा म्हटलें इन कॅमेरा म्हटलें प्रायवेट मिटींग मरे तेंच्याच मेंबरा भितर तेजें डेफिनेशन तशें जाता तेंच्याच मेंबरा भितर रिकॉर्डिंग इज नॉट ना इन कॅमेरा म्हणजे तेचे कितें आसता फक्त फोटो एडिटिंगाक आमकां तो उलोवपाक रायट आसता तू यू कॅन ओनली ऑब्जर्व नाजाल्यार तेंची ऑप्शन कितें तू फुल ते रिकॉर्ड करून एज अ पार्ट ऑफ मिनिट्स तेंचे दिवपाक जाय प्रोड्यूस करपाक जाय सो एज पर दॅट पण तेंच्यानी तुका रिजन दिला पळय इन कॅमेरा मिटींग म्हटल्यार तेंचेच भितर मिटींग आनी पब्लिकाक येलो ना आम्ही वचूंक ना म्हणजे आमकां तेणी ऑलरेडी काडले लेटर न्ही पण आमी तेचे हे मागले मिनिट्स मागले ते तुमी जे इन कॅमेरा म्हणटा ते मिनिट्स मागले आमकां ते रिकॉर्डिंग करूंक मेळना तुम्ही रुल्स काडून पळय ना ती पब्लिकाक जे ग्रामस्थ आसता तांकां ऑब्जर्व करपाक जाता पूण इन कॅमेरा म्हणटा रिकॉर्ड करूंक मेळना फोर्टनाइट मीटिंग आसता एवरी फोर्टनाइट मीटिंग जी 10 मेंबर नाल्यार 11 मेंबर कितें आसा पळय त्यांच्या भितर ऑलरेडी ती प्रायवेट मीटिंग म्हणजे मीटिंग आसता गांवचे कितें इश्यूज आसता ते मात एक रूल आसा रूल 10 गोवा पंचायत मीटिंग रूल्स 1996 तो कितें म्हणटा मीटिंग टू बी ओपन टू पब्लिक एवरी मीटिंग ऑफ द पंचायत शॅल बी ओपन टू पब्लिक सिंपल आसा आणि फुडें मागीर काही प्रोविजन आसा unless the पंचायत आणि युनिव्हर्सिटी डिसाइड inquiry before or deliberation of the पंचायत shall be held in camera म्हणजे तुका दिसता तर एक कितें इश्यू आहा युनिव्हर्सिटी आसा झगडी जावंक शकता जाल्यार तू तो पब्लिकेक तू बस लागून तुका भायर काडून तो इन कॅमेरान तुका व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करूंक शकता तसो प्रोविजन आसा पण एज अ मिनींग ती व्हिडिओ पब्लिकेक तुका अलाउड ना डायरेक्ट सेक्शन हा हेडिंग सेक्शन तशें आहा की रुलाचे सेक्शन हेडिंग मीटिंग टू बी ओपन टू द पब्लिक एवरी फोर्टनाइट मीटिंग 15 दिसांनी येता तेजो सेक्शन डिफरंट आसा तेजो प्रोविजन डिफरंट आसा तो रूल इंट्रोड्यूस केला कित्याक लोकांक हे मिटिंगेक पार्टिसिपेट जावपाक मेळटा म्हणून तेका डिनाय करूंक शकना पंचायत नाजाल्यार डिनाय करूंक शकना हे सिंपल रूल आसा रूल 10 ऑफ गोवा पंचायत मीटिंग रूल 1996 आता जशें अनुशान सांगलें हे जे फ्रॉड जाल्ले आसा अशें कितलेशाच पंचायतींनी हे जावपाक शकता
आनी जालें आसतलें. कितलेशेच लोक पंचायत दिता ते लेटर घेता, घरा वयता आनी आपलें काम जायना म्हणून निराश जावन बसता. पूण जेन्ना आमी भितर जर तुमी डिटेल्स वचत जाल्यार तुमकां कळटा की हें लेटर तुमकां जें दिलां तें फ्रॉडुलंट वेन दिलां, तें बेश्टें दिल्लें आसा, थंयसर मिटींग सांगना. सो हें सगळें हे तीन जे आयज वचपाक तीन जे डिफरंट पार्ट्स हे अनिशान सांगला. म्हणजे पयल्या हितून ते हेचे पठयतात तुका आमचे मिनिट्स ऑफ मिटींग कशें हे करतात, एडिट करतात, व्हायटनर लायतात, तुका एक दिता, थंय एक दिता, व्हिडिओन धाडीत ना. सेकंड हितून मिनिट्स ऑफ फोर्टनायट मिटींग कशें बसपाक जाय आनी बसोन तुका दिना, कसो तुजो रायट आसा तेच्या पासून तुका डिप्लॉय करता, तुका हाडयना. तिसऱ्या हितून तो कसो सरपंच आनी सेक्रेटरी मेळोन एकामेकाचे स्टॅम्प यूज करता. सेक्रेटरीचो स्टॅम्प सायन सरपंचाची. सो हे जे आसा पळय, हे जे कांड आसा, हे जे कितें आयज स्कॅम हे इतलेच न्हू. हे आनी आतां आमी जर भितर आतां ऑलरेडी अनिशान बीन डॉक्युमेंट्स मागलेले आसा. लास्ट 5 वर्सांचे सगळे डॉक्युमेंट्स घेवन आमी एनालायज करतले. पयतले की हेच्याय पयलीं ह्या सेक्रेटरीन अशें केलां आनी हेच्या पयलीं हो सेक्रेटरी ज्या जाग्याचेर आसलो त्याय जाग्याचेर आमी आरटीआय घालतले. पयतले की त्याय पंचायतीन तेणी सिमिलर वेन आपलो स्टॅम्प काडून सरपंचाक दिला काय, कोणाच्या सांगण्या वयल्यान दिला. हितून एमएलए इन्वॉल्व आसा, मिनिस्टर इन्वॉल्व आसा, सरपंच इन्वॉल्व आसा काय तो आपल्या खोशयेन दिता. हे कितें आहा पळय हें आमकां पळोवपाक जाय. हेच्या वयल्यान आमी डायरेक्ट जसो सीएम सांगता की आमी गोंयकार कंप्लेंट घालिना, तर तेंच्या कंप्लेंट्स येयना. हेची कंप्लेंट सीएमआय कडेन वयतली, चीफ सेक्रेटरी कडेन वयतली, डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन वयतली, मिनिस्टर ऑफ पंचायती कडेन वयतले आनी विजिलन्स डिपार्टमेंटानूय वयतली. आमकां पळोवपाक जाय की हो जो सरकार आपणाक क्लीन नॉन करप्ट म्हणटा आनी हो जो सरकार म्हणटा लोक कंप्लेंट करिना म्हणून आमी आतां ही कंप्लेंट घालता. ह्या कंप्लेंटीचेर तुमी कितें एक्शन घेतले हें आमकां पळोवपाक जाय. आनी प्लीज वॉर्निंग आमी दिवपाक सोदता सगळ्या सरपंचांक, सगळ्या सेक्रेटरींक की तुमी भरपूर टायम जाले लोकांक पिशान काडटात आनी पिशान काडीत आसा. भितर थोडे सेक्रेटरी बरे आसतले, थोडे सरपंच बरे आसतले, ते सोडून जे कोण लोकां वांगडा खेळटात, लोकांक फटयतात, असली फ्रॉडुलंट वेज यूज करतात, तांकां सगळ्यांक सांगता की आरजीची टीम्स आसा, पंचायत रेव्होल्युशन जी आमी पंचायत क्रांती केल्या ती चालू केल्ली आनी आमी कोणाक सोडपाचें ना. प्रत्येकाचेर कंप्लेंट घालपाक जाय, आरटीआय घालपाक जाय. ते आमच्या सायडीच्यान आमी घालतात. थँक्यू. फाटीं तुमचे वयल्यान जे आबामदीं जे फायट्स जाले ट्विटरा वयल्यान, तेजेर एक अमित पालेकरान हें केलें की तूं नॅशनल हेंकां हेडसांक मेळटा, हें करता, तेंच्या भशेन भाशणां केलीं म्हणून तूं ठाकरे जावंक शकना अशें तेणें व्यक्तव्य केलें. ओके. तुका कितें म्हणपाक? हो ठाकरे म्हाका जावपाचोच ना आनी म्हाका कोणूच जावपाचो ना. आमची आयडेंटिटी आसा, हांव एज अ मनोज परब नाजाल्यार एज अ आरजी लिडर नाजाल्यार आमची जी आरजी आसा तेजी आयडेंटिटी तशीच उरतली. इट्स युनीक. आमी आमचो जो मॉडल आसा आयज आमी तेंच्या वांगडा शेअर करता. आयज ते जेन्ना आमची तेंच्या वांगडा मिटींग जाली तेन्ना ते शॉक जाले आयकून की विदाउट फंड्स नाजाल्यार इतले विदाउट मायक्रो फंड्स आमी एज व्हडलें इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलें कशें 90,000 वोट्स घेतली कशें आनी आमदार निवडून हाडलो कसो. ह्या आयच्या 2022 ह्या सालान जाले चमत्कार केलो कसो हे ते अंडरस्टँड करून घेतात. सो अमित पालेकर इतलेंच सांगपाक सोदता की पयलीं तेणी आपले गोंय सारवार करच्या पयलीं जो हेका बसलेलो आतां अनशनाक बसलेलो हंगर स्ट्रायकाक, ते स्ट्रक्चरूय तशेंच आहा, ते स्ट्रक्चर अजून मोडोंक ना. तेणी सांगलेले गोंयांत जी लूट जाता हें जाता तेच्या अगेन्स्ट आपूण बसला म्हणून. तो लुटूय चालू आसा, करप्शनूय चालू आसा, हे कांयच तेणी बंद जाल्लें ना. सो हांव तेजे कडेन इतलेंच मागता, एक गोंयकार म्हणून मागता की तेणी परते आझाद मैदानाचेर येवन अनशनाचेर वचचें, आमरण उपोशण करचें, गोंयची लूट बंद जावपाक, ते स्ट्रक्चर डॅमोलिश जावपाक, करप्शन बंद जावपाक. आनी आमी एज अ आरजी आमी अश्योर करता तो जितले दीस बसतलो ते दीस सकाळ ते सांज आमचो भुरगो एकटो कोण ना कोण तरी तेच्या वांगडा थंय उपाशी आझाद मैदानाचेर 100% बसतलो. म्हणून तुजो पॉयंट क्लियर आसलो. जेन्ना तूं गोंयकार म्हणटा तेन्ना तूं महाराष्ट्राच्या हेडांकडे कित्याक वयता? गोंयान पार्टी नाका म्हणटा तरी गोंयान जे रिजनल पार्टी आसा तेंच्यांनी कितलीं वर्सां एमजीपी केन्नाच्या ना, गोवा फॉरवर्ड जाल्ले कितलीं वर्सां आनी बाकी हे दोन तर मेन रिजनल पार्टी. ह्या दोन रिजनल पार्टीन गोंयचें केलां कितें हें सगळ्यांक खबर आहा. ह्या दोन पॉलिटिकल पार्टीचे लिडर आयज कितें गोंया खातीर पॉलिसी करता आनी कितें ते करता, कितें डिस्ट्रक्शन करता हें सगळ्यांक खबर आहा. सो आमकां तेंच्या कडल्यान शिकपाचें काय अशें दिसूंक ना आनी आमी शिकचेंय बी ना. आमी जे नॅशनल लेवलाचेर म्हणटा की आमी गोंयकार म्हणून आमी तरी दुसऱ्या लिडरांक वचून मेळटा. तुमी गोवा फॉर गोवन्स म्हणून तुमी दिल्लीची पार्टी गोंयांत हाडटा. हो एक व्हडलो जोक आसा. सो अमित पालेकर म्हाका दिसना हांव तेकाय विकतात आनी चल्ले आपलो पोटलो घेतलो ताटलो गेले. सो अमित पालेकराचेर भरपूर कितें येवपाचें आमचें
त्याचे फायली रेडी जातात. सो जेन्ना टाइम येतलो पळय तेन्ना ते फायली ओपन जातले, तुमच्या फुड्यानूच जातले. सो टिल देन अमित पालेकर चील. कसले फायले त्यो? आजकाल भरपूर फायली आसा. सो ते फायली कितें आहा पळय ते काम करप एकठांय करप चालू जाल्लें आसा. भरपूरशे लोकूय आमकां अप्रोच जायत आसा. आयज सुद्दां सकाळी फोन येयला एक फायल तेजी आहा रेडी जाल्ली आहा म्हणून. सो येवन पळय. सो ती पळयतले भितर कितें फॅक्ट आसा कितें मॅटर आसा ते पळोवन त्याच्या फुडें आमी रायट टायम जेन्ना येतलो तेन्ना. आनी सेकंडली अमित पालेकरान म्हाका म्हटलें हांव फोटींग मनीस आनी हांव वायट लाय होक्स आनी कितें कितें भरपूरशे शब्द यूज केले. आपूण क्रिमिनल बॅकग्रावंड आनी मादी गोवर. हांव ताका इतलेंच सांगता की जेन्ना हांव तुज्या लिडराक अरविंद केजरीवालाक जेन्ना दिल्ली मेळ्ळो तेन्ना तुज्याच लिडरान म्हाका ऑफर केली आम आदमी पार्टी टेक ओव्हर कर म्हणून. तुज्या लिडरान म्हाका सांगलेलें तुका जाय ते चेंजीस आम आदमी पार्टीत कर म्हणून. आनी तुज्या लिडरान म्हाकाच सांगलेलें की गोंयचो 2022चो आम आदमी पार्टीचो सीएम कॅन्डिडेट तूं जा म्हणून. तेका जाय तेणी अरविंद केजरीवालाक पयलीं विचारचें तुमच्या कडेन प्रेस कॉन्फरन्स घेवची ना जाल्यार तेणी सांगपाचें म्हाका इतलेंच सांगपाचें प्रेस कॉन्फरन्स घे की हांवें कितें सांगलां पळय तें प्रूव कर म्हणून. हांव तें प्रूव करता आनी हांवें जर प्रूव केलें जाल्यार कोण फोटींग हो त्या टायमाचेर प्रूव जातलो 100%. आणि सीएमान आता अनाउन्समेंट केला की जॉब्स जे मेळटले ते स्टाफ सिलेक्शन कमिटीच्यान मेळटले. लास्ट टाइम जायत जालें 2019 आनी तेच सांगलेलें स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हाडलेलें. तेन्ना इलेक्शन येयलें तेन्ना इलेक्शनाक ऑलरेडी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन काडून न्यू अमेंडमेंट हाडलो आनी आमदार आनी मिनिस्टर आहा ते जॉब विकपाक लागले. सिमिलर वे आतां भुरगे फक्त तांकां त्रास करता म्हणून तांकां थंड करपाक स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचे गजाली चालू आसा. ताका रूल्स ना अजून फ्रेम जावना लॉज काय जावना. तेचे नांवां आमकां सांगता स्टाफ सिलेक्शन कमिशन दितलें म्हणून अजून हे सगळी फकाणां जशें तेणी सांगलेलें 1 नोव्हेंबराचेर एकूय खड्डो रस्त्यार दिसचो ना तसो तो स्टाफ सिलेक्शनूय म्हाका दिसता 2027 इलेक्शना कडेन तुमकां दिसना. तुम्ही स्वतः उलयता करप्शन तुमच्या सीबीआयन प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तर 5 वर्सांच्या कोणेच तेंकां फायल करूंक ना करप्शन. आता विजिलन्स डिपार्टमेंटान ऑलरेडी सेंट्रल विजिलन्स डिपार्टमेंटान ऑलरेडी कितलेशेच फायली पडलेले आहा. इट डजंट मॅटर की आमी सीबीआय कंप्लेंट करता काय विजिलन्स. आमकां गोंयांत जेन्ना सीबीआय विजिलन्स डिपार्टमेंटा कडेन वयता तेन्ना त्या विजिलन्स डिपार्टमेंटा कडेन जितले फायली आहा तो सीएम काडून तो सीबीआय कित्याक दिना. आमीच लोकांनी सीबीआय कडेन कित्याक वचपाक जाय. लोक विजिलन्सा कडेन येयला तुज्या डिपार्टमेंटाक स्टेट डिपार्टमेंटा कडेन येयला ते स्टेट डिपार्टमेंटान काडून सीबीआय दिवपाक जाय. व्हेरी सिंपल ऑटोमॅटीक जातलें. आनी तो एक आमकां एसपीचें हें स्टेटमेंट येयलें की कोण गोंयांत कोण कोण आयज इतले प्रॉपर्टीज करता हें करता. आमी कित्याक सांगपाक जाय. आयज गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी कितें करता आयज आयटी हें कितें करता. म्हणजे तुमकां कोणाक तरी पार्टेन घेवपाक जाय तेन्ना ती रेट पडटली तेन्ना आयटी रेट पडटली नाल्यार पडची ना. हें सगळें सरकारान करपाक जाय. सरकारान तें केल्यारूच खंय ना खंय तेजो पिलट जातलो. बरोबर.